सुरवातेक आमी गायन करुया एकलोच आमचो सोमी गायनाचो अंक A13. Ekloz amco somi, ekut amco baba, ekut amco baptiz, ekloz amco Deva, powitatnia wurwi, shanticia ban pasan, sokli ekutzacia, amka apunarian, ekunami kaitan. Ekloz amco somi, ekut amco baba, ekut amco baptiz, ekloz amco Deva. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय असो. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आयज साद्या काळाचो 15वो आयतार आनी आयचो विशय ते वचून जिवीत बदलात म्हूण प्रवचन करताले आमकां दर एकल्याक आमच्या जिविताची नवसोरणी करूंक आमंत्रण करता. होच जेजूचो हुस्को शिसांनी लोकां मदें वचून सिद्ध केलो. आमचे मदें कोणूच पवित्र ना. आमकां सगळ्यांक ल्हान व्हड असक्तायो आसात. गोरवान भरून आनी मिजास दाखोवन जिवंक आमचें व्हडटेपण न्हय, पूण आमचें उणेपण आनी असक्तायो मानून घेवन तांचेर आमी वावरून आमच्या जिविताची नवसोरणी करूंक जियेता तेन्ना की आमकां आमचें खरें व्हडटेपण दिसून येता. आयच्या दिसाचो सेवादोर आमकां आमच्या जिविताची मोलावणी भोव करून आमच्या असक्तायांचेर नियाळ करून जिविताची नवसोरणी करूंक आपयता. आमी जोण एकल्यान आमच्या असक्तायांचेर झुजूंक आनी आमचें जिवीत बदलून आमच्या आनी पेल्याच्या जिविताचें तारण जोडून घेवंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान आमकां बापाची कृपा मागुया. आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं. देवा मुखार आमी सगलीं किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया. आणि सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच आंकवार मरी सगल्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soumya
आनी शांती ताच्या इष्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सुरकीच्या राया सुरपुतवेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासा तुझ्या दोळ्यांपासून आमी तुका वळखता महिमा देवाक उचोरगे आनी शांती ताच्या इष्टांक संवसारी सोम्याची येशू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेल्वी तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे महिमा देवाक उचोरगे आनी शांती ताच्या इष्टांक संवसारी पिता पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेचे येशू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवाक उचोरगे आनी शांती ताच्या इष्टांक संवसारी प्रार्थूया. आजचे बलिदान देवाक दिवपासून आनी बरे बरे पासून ह्या सीएन डिसूजा भुरग्या खातीर देवान ताचेर केलेलो आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागता. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा वाट चुकतल्यांक तुजो स्वताचो वाट दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालीन क्रिस्ती बाबाताचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरा देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राज चलयता देवा ससनाच्या ससनाक आमेन. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. एकदां आमाजियान आमोसाक सांगलें, आरे प्रवाद्या चल जुदाच्या प्रांतान परतून वच. थंय तुजो गिरास जोड आनी तुजो संदेश सांग. बेतेलेंत आनी आमकां आनीक संदेश सांगूंक नाका, कित्याक तें राजाचो पवित्र जागो राष्ट्रीक देव मंदीर. आमोसान आमाजियाक म्हणलें, हांव प्रवादी न्हय आसलो न्हय म्हूण प्रवाद्याचो पूत. हांव एक मेंढरां राखणो आसलो आनी रुंबोड पळयतालो. पूण खूद सर्वेस्परान म्हाका हिंड राखपांतलो काडलो आनी सर्वेस्परानूच सांगलें, चल म्हजे इस्रायल परजेक म्हजो संदेश सांग. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सगळीं म्हणुया, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर सांगता तें चीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. आपले परजेक आपल्या भक्तांक ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची महिमा आमच्या देशांत वस्तली. जबाब, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात.
नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतलें आनी सरकार थावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जोबाब, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कोर. सर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुबागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकार. नीत चलून येतली ताचे मुखार, ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जोबाब, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कोर. बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सोबें सोर्गीचें सगळें आत्मीक देण्यांनी भरल्यान. संवसार रचचे आदीं आपणा मुखार पोवीत कोतावीण आनी मोगान भरलोली जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सोबें विचून काडल्यान. जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपली आपणायलोली भुरगीं जावची म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायलां. देवाचे खुशेची उदार येवजण ही, आपल्या मोगाच्या पुता सोबें आपणें आमकां भलेपणान फावो केल्ली आपले कृपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. ताचे सोबें ताच्या रोगता उदेशी आमकां सोडवण मेळ्ळी आनी आमची पातकां भोगसोली. इतली व्हड देवाचे कृपेची गिरेस्तकाय. आपले अगणीत जाणवायेन आनी शाणेपणान ही कृपा ताणें आमचेर सुबापणान ओतली. आपले खुशेचो गूट ताणें आमकां उगडापो केलो. आदींच आपल्या भल्यापणान क्रिस्ता सोबें थारायलोली येवजण आमकां उक्ती करून दाखयली म्हणजे काळ भरतोच सरकार आनी पृथ्वीचेर आमकां आसा तितलें एकूच फुडाऱ्या क्रिस्ताच्या हाता खाल एकठांय करचें म्हूण हीच देवाची येवजण. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडोपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. वर्तो बाप जेजूचो मोहिमेवून देव आमचो तुमची मोत उजवाडूं. तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच भरवासो उगडापो तुमकां जावं. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून 12 जाणांक आपयले आनी तांकां मेळ्या ओतम्याचेर पदवी दिवन दोगांक तो धाडूंक लागलो. आनी एकाक दांड्या भायर वाटेक कांयच व्हरना जावंक न्हंय बुती न्हंय म्हूण पेंगठाक दुडू बोगोर पांयांक वाणू घालूंक पूण दोडी आंगली नेसना जावंक ताणें तांकां फरमायलें आनी तांकां सांगलें, खंयसरूय एका घरांत भितर सरशात ते स्वाते वेल्या भायर सरून वचोपर्यान थंयच रावात. आनी कोण लोक तुमकां घेना जायत तांकां एक शिटकावणी कशी
ते सुवाते वेले भायर सरून तुमच्या पांयाची धूल झाडून उडयात. म्हणटोच ते वचून जिवीत बदलात म्हूण प्रवचन करताले आनी खूब देंवचार काडटाले आनी साबार वायटाकारांक तेल लावन बरी करताले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भयणी बाबांनो, एका दिसा खंय एक आवय जी सदांच आपले धुवेचेर एके भाशेन झाडोताली, कित्याक तिका एक संवय जाल्ली. शी वॉज एडिक्टेड टू स्वीट्स. ताका चॉकलेटी आनी असले गोड खावचे तिका खूब आवड आसली आनी भरपूर खावंक जाय आसलें. आनी असले हातून घुसतले आसतना तेका दिसा खंय महात्मा गांधी सोशी येता आनी ताका हो तिचो प्रश्न सांगता आनी ताच्या लागीं खंय मागता, पळय म्हज्या चेडवा लागीं तूं उलय, ताका के भाशेन तूं सांग ही संवय ताणें सोडून दिवं. आनी मातसो तिचें आयकल्या उपरांत गांधीजीन खंय तिका जबाब दिवन सांगलें, बाय हे तुजे दुवेक आनीक 3 सुमाना उपरांत तूं घेवन ये, हांव ताचे लागीं उलयतां. आनी अशें दीस गेले. 3 सुमाना उपरांत येवच तरी ह्या आवय खंय आपल्या चेडवाक घेवन गांधीजी सोशी आयली. ताणें तिका चेडवाक खंय कुशीन व्हेलें आनी ताचे लागीं खंय तो उलोवंक लागलो. जायतो वेळ ताचे लागीं उलयलो. गोड खाण वो चॉकलेटी खावन एके भाशेन तांकां जिवितांत कितलें वायट जावं येता, कुडीक कितलें वायट आसा, हें सगळें ताका खंय ताणें सांगून दिलें. आनीक हें सगळें सांगल्या उपरांत ही संवय जी आसा, ही संवय जी ताणें आपणायल्या ती सोडून दिवंक, म्हणजे गोड खाण खावपाचें सोडून दिवंक ताका खंय आग्रो करून सांगलें. हें सगळें सुटल्या उपरांत आपल्या धुवेक घेवन येता आसतना वेच्या आदीं येवच तरेन खंय ह्या गांधीजीक खंय तिणें दिनवासलो आनी दिनवासल्या उपरांत तिणें खंय ताका असो विचार केलो, म्हाका एक सांगशी, आयज जें तुवें म्हज्या ह्या चेडवा भुरग्याक सांगलां तें 3 सुमान आदीं तुवें कित्याक सांगूंक ना. आनी तेन्ना गांधीजीन खंय तिका जबाब दिवन सांगलें, बिफोर these 3 weeks I was also addicted to sweets. ह्या 3 सुमाना आदीं हांवूय एके भाशेन गोड खाण खावपाक एके भाशेन ही संवय म्हाका आसली, म्हाकाय तें भरपूर जाय आसलें, हाचें मेळून म्हाका प्रयत्न करूंक जाय आसलो. पण बाबानो, कितें आमकां दाखोवन करता काय, फक्त उतरांनीच सांगल्यार पुरो न्हय, पूण जिविताचे वागणुकेंत आनी करून दाखोवन करूंक आनीक गवाय जावंक एके भाशेन आमकां दाखोवन करता. भयणी बाबानो, आयची वाचपां आमकां हेंच कितें सांगतात, देवान आमकां आपली आपणायलेली भुरगीं कशीं आमकां पयल्यान आमकां केल्यांत आनी खरी आपली बरी खबर परगटूंक आमकां तो पाठयता. आयच्या पयल्या वाचपान आमकां आमोस प्रवादाची खबर मेळ्ळ्या. आमोस प्रवादी हो जुदेयाच्या दक्षिण वाठारांतलो. ताका इस्रायलाच्या उत्तरेक जुदाच्या नोगरांत बेथेलांत देव ताका आपलो संदेश घेवन पाठयता. आनी भयणी बाबानो, हो देवाचो संदेश तांकां दितना हे परजेक एके भाशेन
हे पर्जेक हे राजाक तशेंच जुंय जे याज्ञीक हे भाशेन जे वावर करतात तांकां हो संदेश एके भाशेन अवघडायचो कित्याक तांची वागणूक दुसरे इच्छा आसली आनी असल्या हातूंत अमासिया हो महायाज्ञीक ह्या प्रवाद्याक एके भाशेन सांगता तूं वच हांव सोडून वच तुज्या गांवांत वचून तुज्या वाठारांत वचून तूं एके भाशेन संदेश तुज्यान घेवन येता तुवें हो वावर करचो आनी तेन्ना आमोस प्रवादी आज जे आमकां सांगला तो संदेश ते एके भाशेन सांगून दिता हे कार्य हांवें म्हजे वस्तूंक आपणावंक ना हें प्रवादीक कार्य देवान म्हाका फावो केलां हांव एक सादो मेंढरा राखणो आसलो सादें म्हजें कार्य काम आसलें तातूंतलो देवान म्हाका आपोवन हें प्रवादीक कार्य म्हाका दिलां आनी हो संदेश तुमकां दिवंक म्हाका ताणें पाठयला जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपान भगवन पावलू आमकां आपे करून सांगता सोडवण देवान सगळ्या मनशांक एके भाशेन उक्ती केल्या आनी बावतिजमा वरवीं आमकां जण एकल्याक एके भाशेन कार्य आनी जबाबदारी दिल्या आमी जण एकल्यान हें देवाचें कार्य देवाचें बरेपण देवाची बरी खबर आमी दुसऱ्यांक एक भाशेन परगटूंक जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक वेचून काडटा आनी तांकां देवाच्या राजाची बरी खबर परगटूंक आनी गरजेवंतांक एके भाशेन पेखोणी दिवंक तांकां तो पाठयता भयणी बाबनो आमच्या जिवितान आमकां एके भाशेन एक कार्य ते लागू केलां जशें केलां बावतिजमा वरवीं आमकां एके भाशेन जेजून वेचून काडल्यात आनी आमकां एक कार्य खातीर पाठयता कशें हें मिसांव आमी जियोचें काय सोदेर आमी गोवायकी दिवंक गरजेचें विटनसींग अशें हें गोवायकी दिवंक आमी एके भाशेन क्रिस्तांवचे पाटलावदार आमी जावची गरज क्रिस्ताचो पाटलाव एके भाशेन लागशिल्ले तरेन आनी खरायेन आमी करूंक जाय क्रिस्ताचें जिवीत जें एके भाशेन आमकां उगडापें केल्लें आसा ताची वागणूक जिविताची वागणूक ताचें बरेपण आमच्या जिवितान आमी आपणावन हें जिवीत आमी एके भाशेन जिवंक दर दिसा प्रयत्न करूंक जाय जेन्ना ही वागणूक आमच्या जिवितांतल्यान आमी दाखल करता तेन्ना ही गोवायकी जिवितान आमी दिता दुसरे सुवातेर आमी सोडवण दिवंक टू लिबरेटींग मिशन भयणी बाबनो जाय त्या एके भाशेन जाय ते कडेन वायट सुमयांक घडलेले आसात जावं सोरो पिवंक जावं कडेन ड्रग्स पिवंक जावं कडेन थोडे गॅम्बलींग असले वस्तूंनी भरले आसात जावं वेगवेगळे तरेन एके भाशेन जाय त्या हातूंत वायट एके भाशेन बुडलेले आसात भयणी बाबनो ह्या असल्यातले तांकां भायर सरूंक आदार दिवंक हें जावन आसा आमचें कार्य जेन्ना आमी तांचे सगळें बरें उतर दिता तांकां बरें सांगून तांच्या ह्या हातूंतले भायर सरूंक आदार दिता जायते कडेन कुडीचे जावं मनाचे जावं कडेन दुसऱ्या भावनाचे कस एके भाशेन अनुभवतात तांच्या जिवितान समाधान हाडूंक तांकां बरेपण करून दिवंक तांकां आयकूंक तांकां नवें करूंक आनी वरवीं पेखोणी हाडूंक तांच्या जिवितांनी पेखोणी तांकां फावो जावंक आदार दिवंक आमचें कार्य आसा ह्या वरवीं आमी ही सोडवण तांकां पावयता तिसरे सुवातेर आमी संदेश दिवंक आमी वावरूंक जाय टू इव्हेंचलायझींग मिशन न्हय फकत देवाचें उतर कितें सांगता तेंच दुसऱ्याक सांगूंक न्हय फकत आमचे पवित्र सभेची शिकवण कितें उगडापी करता तेंच आमी एके भाशेन तांकां दिवंक पूण आमच्या दर एका जिविताचो अनुभव जें दैवीक बरेपण आमच्या जिवितांत जें आमी अनुभवलां तें दुसऱ्यांक आमी वांटूंक आनी ह्या दैवीक अनुभवान दुसऱ्यांक वाडूंक आमी आदार दिवंक हें जावन आसा भाशेन आमचें कार्य ह्या वरवीं ह्या देवा सोशी दुसऱ्यांक लागीं हाडूंक आनी होच मोगाचो दैवीक अनुभव तांच्या जिवितांत घेवंक तांकां आमी आदार दिवंक भयणी बाबनो हें कार्य आमच्या जिवितांतल्यान करूंक उतरान आनी कोडण्यांतल्यान जिवितांतल्यान आमी खरें जेजूचे पाटलावदार खरें ताचे परगटणार आमी म्हूण दाखोल करूंक ही बरी खबर आमी परगटुया हेंच करूंक आमकां सगल्यांक कितें आदार आनी बळ फाव कर म्हूण हे भेटेंत आमी मागुया
सगळी आमी उबी रावया आनी वेळार आमचो जोण एकल्याचो बाबात सगळी आमी सांगातान आनी एकाच ताळ्यान उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभोवलो, आंकवार मरिथान जल्मलो, पोस पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिबिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसाक मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उज्यान बसलो, तांची मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो, सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, वक्तांचो एकठार, पातकाचें मोगसाणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आनी ह्याच भावार्था आनी वेळार आमचे जोण एकल्याचे गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या वडिलां पासत मागुया. पाप साहेब फ्रांसिसान गोवळ्यांनी आनी हेर पवित्र सोबेच्या वडिलांनी आपले परगोटणेंतल्यान जिविताचे नवसोडणेची वाट आपल्या हातांत घातलेले पोरचेक दाखोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचो देश कारभार चलयतल्या पासत मागुया. आमच्या देशाच्या आनी भोव करून आमच्या गोंयच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरचेच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक आनी अशें तांणी कसलीच अंतर करी नासतना पोरचेचे खरे आनी बरे उदरगती पासत वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे पासत मागुया. आमी सगळ्यांनी आमच्या जिवितान जेजूक अणभवून आमचें जिवीत नवसरूंक आनी आमच्या जिविताचे चाली रिती वरवीं ताच्या मोगाचे परगोटणार जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. कोश्टवतल्या पासत मागुया. कोविड-19 हे मारामारीक लागून जायतीं आमचीं भाव भयणी कोश्टां दुखींक सांपडल्यात. जूंय घरांनी वो हॉस्पिटलांनी आपल्या जिविता पासत झुजतात तांकां वायटा विघ्नांतली निवार आनी हे पिडेंतली आमकां सांबाळ म्हूण बापाची कृपा मागुया. बोधार बापा आमची किरीत मागणी वेळा तुझ्या मुखार आमी दवरल्यान तुझ्या उदारपणांनी आमची मागणी तूं आयक त्याच क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गायन करुया. भेटयता ही आमची दानां. गायनाचो अंक C11. Somia amci
सोम्या आमची मोना. म्हज्या भयणी बाबानूय आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पसण करून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो आनी तिचोर आमच्या जवणकल्याच्या फायद्याचो तुजे सवय आमी जियेत हांव भोंवता हांव आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगता. भोगो सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणांक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गूट भोगूंक आमी बरवाशान रावता. त्या पासत आतां देव दुतां बरोबर तुज्या अजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायत हांव. संसार मोल्या तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुकाचो उत्सर्गी तुकाचो सर्वेस्पराची नावी येता सर्वेस्पराची नावी येता ताका Zoizo, Taka, Zoizo, Unsargituka, Zoizo, Unsargituka, Zoizo. बाबा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण संसुकवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. ते स्पुरीं शेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कुळात. Baba tato good porgo to here. Somia Jesu tuje moronami somoruka tuje punorjivan monami porgo
बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उडगास कोत्ता आनी हो जिविताचो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुड्यान रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप न्युरी आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमास्सो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा कुडीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या गांवांची येतल्या सगळ्या आमच्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी खेरीतपणी आयज दिनवासी शेवली ध्यान बिडयता सीएन डिसूजा ताचेर तुजो खेरीत आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेन सुजे तिचे पोती बागेन सुजे वाज बागेन फ्रांसीस शावेर पदवासो बागेन दांतन बागेन दोन दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगात हा तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्व पदवेदार बापा सर्व दोनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडत दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरशें नोंदरेकता. तर आमकां तुज्यो दार काकूदीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवत चोरिताय सासनाच्या सासनान. आमेन. सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती वांटुया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटा दी. ह्या शेरीच्या जेवणान वांट घेवंक आमकां आपयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शिवंक वेताना आमी गायन करुया मोचें मासू खोरें खाण. गायनाचो अंक D30.
아버지 만수 거래가 작은 거래야 걸사 가작 동자 나гля다 마고야 모자랐다 가작 동자 나гля다 마고야 모자랐다 amche karis onreka Jesu tu kaureta tu jivan poloi tasa tu kage kushizata म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें बो अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन. प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. ह्या वर्साक आमचे फिरगोचेन फुडले कांय म्हयन्यान ब्रदर एलोयशियस काब्राल हाका रायतूचे सिमनारिंतान आमचे मदें पाठयला. ब्रदर मातशें फुडें येचो. ताका आमी मोजेचे पवित्र सभेच्या नांवान माय मोगाचो येवकार आमी दिता. आमच्या सगळ्यांच्या सांगाता रावून ताका गवळीक अनुभव मेळूंक दिवंक आमी वावुरचे. आनी ताच्या याज्ञिकपणाच्या थयरेंतल्या गवळीक बरेपणाचो फायदो लाभ आमचे फिरगोजेंतल्यान जाय तो ताका मेळचो. सगळ्या वरवीं हें देणी ताका मेळूंक वो दिवंक आमी वावरुया. तुमच्या वर्सावळीची गेल्ल्या वर्साची परती जी फेस्ताचे निमतीन इगोजेक भेटयता ती ह्या वरवीं पावल्या. वालांकिनी डाय थेंबा 7,400 रुपया, सेंट एंथनी थेंबा 6,800, सांत रॉक पोरनीर 3,200, सांत जुजे पोरनीर 3,600, सांत लॉरेन्स विठ्ठलदास 5,100 रुपया,
माय दे दिवस विठ्ठलदास 4,600 रुपया, कार्म सायबीण विठ्ठलदास 5,600, सांताक्रूज विठ्ठलदास 7,000, मादा तेरेसा वयलो वाडो 3,600, SFX वयलो वाडो 7,400, SFX वयलो वाडो 7,400, बाटीर 9,200, आगारवाडो 6,000, मदलो वाडो 4,900, चोपडे 9,000. ही पोट्टी इगोजेक दिवंक दर एका कुटुंबाचो कायदो. ह्या 14 समुदायांतल्या कुटुंबांनी त्यो दिल्यात. तांकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या म्हयन्याचो निमाणो इतार जुलायाची 25 विस्व शापाक भेटिल्लो दीस आमी आमचे फिरगोजेंत एक खेरीत भाशेन आमच्या सगल्या ज्या नुस्त्याच्या वावरांत मिसर आसात त्या भावा भयणांचेर तांचेर आशिर्वाद, तांचेर तसोच तांच्या वावरा धंद्याचेर आशिर्वाद मागून हो दीस भेट आमी भेटयतल्या. तशेंच ताजे उपरांत तांच्या वावरा हात्यारांचेर सगल्यांचेर आमी आशिर्वाद घालतल्या. निमाणो आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन करुया. संवसारांत वचूंक जाय. गायनाचो अंक F21. आयकल्या उतराच्या उजवाडान संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या मुंड्या पोसनान संवसारांत आमी वचूंक जाय. एका मोदान आनी बाबातान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळ दवरतलिया. एका मोगान आनी बाबातान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता